Jingle bells, jingle all the way. Yes, Christmas fever is all around. हॅलो हाय आनीक येवकार तुमकां आमचे हे प्रुडंटाचे खासा नातालाचे कार्यावळीन सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार इश्टानो. क्रिसमस सीझन स्टार्ट जाला म्हणजे नातालाचो काळ. डिसेंबराची 1 तारीख लागतोच क्रिसमसाची तयारी सुरू जाता. वेगवेगळ्या वेता थंयसर तुमकां क्रिसमसाचे पदार्थ तयार जालेले ते दिसून येता. ह्याच निमतान आमी खास हांगासर पणजेच्या शारांत आसा. हांगासर तुमकां पळोवंक मेळटल्यो आनी वेगवेगळ्यो क्रिसमसाच्यो डेलिकसीज, वेगवेगळे पदार्थ हांगासर तांचे लागीं आसात. तो रेयात आनी जाणून घेवयात गोवन क्रिसमस डेलिकसीज. तर आमी आयज हांगासर पावोन सोदलेली आसा आनी आमी आसात पणजेच्या मायल्स हाय बेक हावस हांगासर. तर आमी भितर यात आनी जाणून घेवयात तांच्यो गोवन डेलिकसीज कसल्यो पळय तो. चलात भितर यात. That's how the Christmas season is around. हांगासर भितर स्वताच क्रिसमसाचो म्हाका दिसता आख्खो सीझन आहा ताचो अनुभव म्हज्यान सांगूंक जाता. जो वास हांगासर पडला जावं तो दोदोलांचो सगळो मिक्स आसा. पण आयज हांव तुमकां हांगासर ऑपरेशन मॅनेजर हाका मेळयतलें आनी जाणून घेवया तांच्यो हांगासर गोवन डेलिकसीज तांच्यो कसल्यो आसा आनी कितें आसा त्यो. चलात ताका मेळयात. आमच्या बरोबर हांगासर आसा करुणा मडकयकर. नायस टू मीट यू. आनी ते जावन आसा हांगासरले ऑपरेशन मॅनेजर. जेन्ना क्रिसमसाचो काळ येता तेन्ना कशे भाशेन तुमचे जावं स्वीट्स आसा जाची तयारी कशी करता तुमी, जावं कितल्या म्हयन्या पयलींच सुरू जाता? हे आमचे 4 महिने पयलींच स्टार्ट जाता. सो आमचे फर्स्ट म्हणटा ते डिझायनींग चालू जाता. जे हॅम्पर्स आमचे खंयच्या भाशेन जातले, तितून कितें आयटम वयतले तेजेर आमचे फर्स्ट फायनलायझेशन जाता. सो एकदां ते प्रोडक्ट फायनलायज जाले म्हणटकीच आमचे ते मटेरियल प्रोक्युरमेंट जाता. सो मागीर प्रायर टू लायक क्रिसमस 15 days आमचे प्रोडक्शन चालू जाता. रायट. इफ आय स्पीक ऑन युअर प्रोडक्शन सायड, जायते क्रिसमस हॅम्पर हांगासर आमकां दिसून येता. जाल्यार हाचेर आमकां थोडी नदर मारपाक जाय आनी हाची म्हायती तूं आमच्या ऑडियन्सा मेरेन पावोवची. हय. सो क्रिसमसाक म्हणल्यार आमचे जायते प्रोडक्ट एवेलेबल आसा. स्टार्ट करूया आमी जे आमचे इंडिविज्युअल प्रोडक्ट्स आसा ते. ओके. सो हितून येता आमचे गोवन स्वीट्स लायक बातिका, कलकल. हेजे शिवाय आमचे कडेन आसा ती एसोटीक चॉकलेट बॉक्स. ओके. मागीर म्हणटा ते आमचे प्लम केक्स. ओके. एंड देन आमचे वरायटी ऑफ हॅम्पर्स. ओके. हे हॅम्पर्स जावन तुमी तयार करता तेन्ना जायते जाण डिफरंट चॉयसीस आसता. तुमी आख्खो हॅम्पर रेडी करता ऑर यू विल गिव इट एज पर द चॉयस ऑफ द कस्टमर? ना, आमी सगळो आख्खो हॅम्पर रेडी करता. हॅम्पर रेडी करूनच आमी आमच्या डिस्प्लेचेर दवरतात. ओके. सो ह्या हॅम्परान आतां कितें कितें घातलेलें आसा तुमी, जावं कसले कसले स्वीट्स आसा? हय. तितून आसा आमचे जिंजर कुकीज, कॅन्डी केन कुकीज, प्लम केक, क्रिसमस ट्री. ओके. जाल्यार तुमचो इतले सगळे हॅम्पराचे इन्ग्रिडियंट सगळे तुमचे जावं गोवन डेलिकेसीज आसा ते एका हॅम्परान भितर वयता. जाल्यार तुमचो फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट खंयचो जे क्रिसमसा टायमार चड मूव जाता पळय? चड मूव जाता ते म्हणटा ते आमचे ते प्लम केक्स आनी ऑल्सो हॅम्पर्स. सो तुमकां आतां हांव दाखयता आमचे हॅम्पर्स कशे पॅक जाता ते. सो आमच्या हॅम्पर्सान हे वरायटी आसा. जे प्लम केक आसा, प्लम केक, क्रिसमस ट्री. इज इट मेड ऑफ चॉकलेट और नो, इट इज मेड ऑफ वनिला. वनिला. सो जिंजरमॅन कुकीज, कलकल, reindeer can. So it goes along with the hamper. Hamper. It is really an amazing Christmas hamper over here. जरी तो तुम्ही हांगासर पळयत जाल्यार this hamper is completely different which you get in the market, because आमी जायते hampers पळयल्या तितून दोदोल, बेबिनका वेगवेगळे आसता, but this is something different they have, and that too
जिंजर कुकीज लायक फर्स्ट टायम हांवें हेम्परान असलें आसा. ताज्या भायर तांकोडे आसा कॅन्डीज ओवर हियर विच आर मेड ओवर हियर इटसेल्फ. आमचे चडशे क्लायंट्स जावन आसलेले आसा आमचे कॉर्पोरेट कस्टमर्स आनी ऑल्सो आमचे इंडिविज्युअल कस्टमर्स जे वॉक इन जाता आनी ते आपणाच्या फ्रेंड्स फॅमिलीज तांकां गिफ्ट करता. आनी आमचे खाशेलेपण म्हणटा ते हितून हें आसा की आमचे क्वॉलिटी खातीर आनी लॉंग शेल्फ लायफ जे कंपल्सरी नासता की त्या दिसा कंज्यूम करपाक जाय बट इट कॅन बी कंज्यूम आफ्टर फ्यू डेज ऑल्सो. येस. So then customer also feels that it is like value for money. Correct. So this is how the hampers they like. A very pretty hamper. And what about the decoration, the boxes? Like how do you all design? Because it's very Christmassy. सगळे कलर्स आसा मिक्स तातून. इज इट दिस पर्टिक्युलर हॅम्पर दॅट गोज एवरीवेअर ऑर तुमी डिफरंट व्हरायटीज आर लायक इज दिस डिफरंट ऑर इज इट ओनली मेंट फॉर द केक ऑर वॉट इट इज? Yeah, I mean like for hampers, it goes in tin, okay? Then plum cake, it goes in this kind of design boxes. ऑलरायट. ओके. सो आतां जे कितें तुवें हांगासर तयार केला ताचे आमकां ग्लिम्सीस पळोवपाक मेळटले जावं ते कशें तयार जाता इवन द कलकर द टर्निंग. Yes. Okay, so let's take a So look over let's there. take. So guys, we are at the pastry production and the smell over here, the aroma is like just a wow. भितर सदांच तो गमगम तो वास सारकी रूच सुट्टा. सो आतां आमी प्लम केकाची तयारी सुरू करता. सो लेट्स सी हाव दिस इज डन. सो हांव तुमकां आतां दाखयता आमची रम प्लम केक कशी जातली ती. फर्स्ट इन्ग्रेडियंट जे वयता ते एग्स. सो Okay. फर्स्ट स्टेप आमी एग्स आनी शुगर ती मिक्स करता. आनी कितलो टायम वयता तुमकां ते मिक्स जावपाक? एक 15 मिनिट्स आमी. ओके. एका दिसाक कितली केक तुमी हे करता जावं कितले आसता तुमकां ऑर्डर्स एका दिसा? एका दिसा ऑर्डर्स म्हणल्यार आमी एक्चुअली आतां बॅच वायज मारता जे आमचे एका बॅचान लायक 70 to 100 पीसीस आमी काडटा. ओके. आनी ताची जेन्ना तुमी ते रॅप करून दवरता जावं हाव लॉंग इट इज लायफ लॉंग तेजी कितली आसता? तेंची शेल्फ लायफ आसा 30 days. 30 days. ओके. विदीन 30 days यू नीड टू कंज्यूम इट. कंज्यूम. Okay. आमचे जे आतां नेक्स्ट वयतले ते प्लम मिक्स वयतले ते आमी ट्रेडिशन प्लम मिक्साचो फॉलो करता जे आमी 3 वर्स पासून स्टोर करून दवरता आनी मागीर तेच मिक्सर आमी घेवन ते केक बेक करता. सो आमचे आतां प्लम केकाचे मिक्सिंग रेडी जाल्लेले आसा ते आतां आमी मोल्डान घालते. ऑलरायट. सो आतां आमची रम प्लम केक जी आसा ती रेडी जाल्ली आसा एंड नाव इट्स टायम टू बेक. सो बेक जावपाक कितलो टायम लागता अप्रॉक्सिमेटली असो? तिका बेक जावपाक 45 मिनिट्स लागता. 45 minutes. All right. Okay. So now let's go and bake some cake. आणि अशा तरेन आमची हांगासर रम प्लम केक रेडी जाल्ली आसा. Total 45 मिनिटांनी बेक जावन रेडी जाता. रेडी जाता. सो करुणा तू 10 वर्सां बेकरीन आसा म्हणटकूच तुजी फेवरेट खंयची जावं कसली डेलिकसी जावं खंयचो पदार्थ तुजो फेवरेट क्रिसमसा टायमार? माझो फेवरेट म्हणटा तो रम प्लम केक. Ram plum cake. Sure. Yes. All right. So now let's see what they are going to show us next.
कलकल मेकिंगाक तुम्ही मशिनरी वापरता बिकॉज इट इज ह्यूज ऑर्डर. हय Okay. त्याचे प्रोडक्शन चड असता ओके आणि त्या कारणां खातीर आमी ते मशिनाचेर आमी शिटिंग करता. ओके ऑलराइट. ओके नेक्स्ट मागीर प्रोसिजर कितें आसता तुमचो? नेक्स्ट म्हणटा ते आमकां मागीर ते सेम मेजरमेंटान कट करचे असता. ओके जशें परी हांव जाणा हे कलकल करपाक जायतोच टायम वयता आनी एटलीस्ट वी वेन वी डू इट टेक्स अ लॉट ऑफ टायम. जाल्यार तुमकां जावं हे करपाक कितलो टायम लागता? पण आमची टीम अशी आसा की आमकां 4-5 जाणां आमी एक एक करून आमी सेग्रिगेट केल्लेले आसा. सो जेन्ना आमी एक 4 मनशां वांगडा येवन केलें म्हणटकीच आमचें तें काम बेगीन जाता. ओके. हाव लॉंग डज इट लास्ट? कितलो म्हणजे वॉट इज द जरी तर आतां तुमची एक ऑर्डर जाली जाल्यार तुमी ती तुमच्या जावं हॅम्परान घालता जाल्यार कितलो टायम? वॉट इज द लायफलायन लायक ऑफ दॅट? तेंची लायफलायन आसा ती 20 डेज आसा. 20 days. सो बिकॉज इट इज लायक हॅव्हिंग लॉंग शेल्फ लायफ आमी पयलीं ते प्रोडक्शन 15 डेज पयलींच आमी ते स्टार्ट करता. Okay, so once the stock is over, then you're Yes, started with yes, new. yes. All right, okay. सो हे आमचे कलकल रेडी जालेले आहा. नेक्स्ट म्हणटा ते आतां आमी तेंकां फ्राय करतले. Fry करपाचें. ऑलरायट. सो आमचे आतां कलकल जे आसा ते रेडी जावन आयले आसा आनी जेन्ना ती ट्रे घेवन भायर येता आख्खो गमगम सुटला आनी तोंडाक पासून उदक येवपाक लागला. बट द स्मेल इज लायक इट्स जस्ट अ वाव, सिंपल वाव. आनी तोंडाक उतरां येना. एंड हियर दे आर, द कलकल्स आर ऑल सेट फॉर क्रिसमस. So now, फुडले आमी we are moving on with the candy cane cookies, right? Okay, so e korpachi is what is the secret idea behind this thing in the gift hamper? कित्याक लागून तुम्ही candy cane cookies use करता? Is it to attract the children or what it is? Also to attract the children, and also it symbolizes like red colors related to Jesus. Okay, let's start. Yes. How long does it take like candy cane cookies करपाक? कितलो time लागता? टायम म्हणल्यार हेंका 2-3 वरां वयता आमचो एक बॅच करपाक. 2 to 3 hours. आणि एक बॅचा भितर मागीर कितले रेडी जाता तुमचे? आमचे 30 पॅकेट्स म्हणल्यार रेडी जाता. 30 एका packets. पॅकेटान आमचे 4 पीसीस आसता. Okay. This is also baked, right? या इट इज बेक. करुणा बाय ती जी आता ती तुम्ही 2 कलर मिक्स केल्या रेड अँड व्हाईट. इज इट रेड अँड व्हाईट ओनली कलर? तुम्ही रेड अँड व्हाईट होता काय ग्रीनूय यूज करता तुम्ही? ना, फक्त रेड अँड व्हाईट. रेड अँड व्हाईट. ओके. जाल्यार जी तुम्ही शेप दिता कितलो टायम वयता तुमकां बेक करपाक ते सगळे? आमच्या ह्या सगळ्या प्रोसेसाक म्हणटा ते एका बॅचाक आमकां एक लायक 3 to 4 hours वयता. 3 to 4 hours. आणि तेजी लायफ कितें आसता? शेल्फ लायफ 30 days. 30 days. म्हणजे मटेरियल तुम्ही जे कितें यूज करता जावं पीठ ते कसले आसता? ते कुकी डो, वनिला dough. फ्लेवर. Vanilla flavor. Is it of maida mixed करून? Yeah, maida and combination of like other ingredients also, including maida. Okay, alright. तर आता तुम्ही जायत्योच गोवन डेलिकेसी हांगासर पडयल्यात. डिफरंट तांणी येवजणी काडल्या. डिफरंट तांणी कॅन्डीज करून दाखयल्यो. तशेंच डिफरंट तांचे थिंकिंगूच समथींग आउट ऑफ द बॉक्स आसा. हाचे शिवाय हांगासर जायत्यो केक्सूय अवेलेबल आसा ज्यो आमचे आयज हांगासर जे मॅनेजर आसा ते आयज आमकां तुमकां सांगून दितले. सो पळोवया तांकडे खंयचे फ्लेवर्स आसा आनी केकी वयर तांचे म्हणप कितें आसा पळय ते कितें सांगूंक सोदतात. Which are the flavors available? Like we have got our signature cake that is Dutch truffle. Dutch truffle. Okay. Dutch truffle, yes. Choco vanilla, then pineapple cake, red velvet cake, black forest. Okay. Are these all available during Christmas season? Like Yes, Christmas टायमाचेरच न्हू, पूण बाकीचे all 12 months. okay, but the same flavor if a customer wants it in that
क्रिसमसी यू नो क्रिसमसाच्या त्या पॅटर्नान जावं यो इवन दिस लायक स्नोमॅना भाशेन जाय जाल्यार तुमी तेच फ्लेवर करून हय दिता आमी कस्टम केक्स करून दिता ओके फास्ट सेलिंग डच ट्रफल येस alright okay what about breads you all too also specialize in breads cookies also Yes. So other than cakes, we are also known for our artisan breads like sourdough, rye bread, sunflower seed bread, multigrain bread, English premium bread. ओके तशेंच मागीर त्या कुकीजूय तुमी हांगासरूच करता हय कुकीजूय सगळे आमचे इन हाऊसच जाता. ओके So we are having like ragi, multigrain, ragi oats. very healthy Yes. and also plus point they are very good in their hygiene because जशे परी आमी वयताली थंयसर they have well maintained and they are very good for hygiene so that I'll give you 10 on 10 आयची ही नातालाची खासा कार्यावळ सो पयच्या पयलीं बाय तुका करुणा मडकयकर तदनंतर देव बरें करूं म्हणटा जे हांगासर ऑपरेशन मॅनेजर आयज ताणें आमकां हांगासर गोवन डेलिकसी हाचेर जायतेच कितें सांगून दिलें आनी जायतें जें कितें हांगासर जें कितें तांणी पदार्थ हांगासर केल्या ते आयज आमच्या ऑडियन्सा मेरेन पावयले आनी तुजो मोलादीक वेळ आमच्या खातीर दिलो म्हूण काडटनच्यान तुका देव बरें करूं थँक्यू सो मच करुणा बाय तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं टील देन मोग आसूं and Merry Christmas in advance and a Happy New Year. Enjoy every bite, every bit of your Christmas delicacy. Thank you.